राहुल गांधी काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष. पार्टीचे केंद्रीय वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी गुजरातांतल्या मतदानाक 3 दीस आसतना सोमारा निमाणे घोषणा केली. 16 डिसेंबराक राहुल काँग्रेसीचो अधिकृत ताबो घेतलो. राहुल एकलोच रेसींत आशिल्लो. फाटली 19 वर्सां ताची आवय अध्यक्षपद सांबाळटाली. जानेर 2013 तो उपाध्यक्ष जाल्लो. ताका परबीं दिवंक गोंयच्यानय कितलेशेच फुडारी दिल्ली पावले. ऑल इंडिया काँग्रेस पार्टीचे जे बिनविरोध म्हणटाशे युनिमसली आमचे नवीन प्रेसिडेंट यंग प्रेसिडेंट राहुल गांधी यांची बिनविरोध निवड जाल्या बद्दल गोंयचे सगळे CLPचे वतीन PCCचे वतीन त्यांचे अभिनंदन आमी करतात. कित्याक इतले मजगती न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणा आड विरोधी पक्ष नेते बाबू कवळेकरान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीक पत्र बरयलां. तशेंच येता त्या विधानसभा अधिवेशनाक काँग्रेस खंय कॉलिंग अटेन्शन काडटले. फक्त सरकाराक विरोध करपा जाय म्हणून विरोध अशातलो विरोध आसचो ना, तर असो विरोध आसतलो ज्यो राज्यांक ज्यो हिताच्यो हे आसात, जे घडपा जाय, ज्यो अन्याय जाता आनी जे चुकता सरकार, ह्या सरकाराचे नदरे हाडून दिवपाचे उपोशनाचें काम आनी तें आमी काम करतले. विरोधा खातीर विरोध अशें करचे नात. की न्हंयेचें राष्ट्रीयकरण जर जावपाचें आसा, जे करपाचो प्रयत्न चल्ला, जे 6 रिवर जे आसात त्यो तातूंतल्यान डिलीट करच्यो. 111 रिवरींतले भितर हे 6 रिवर आसा डिलीट करच्यो अश्यो आमच्या गेल्ल्या आमी CLP डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी ऑलरेडी युनियन मिनिस्टर आमचे सेंट्रलाचे तांकां ऑलरेडी आमी पत्र बरयल्लें आसा. CLPचे डिसिजन आमी तांकां कळयल्लें आसा की ह्यो 6 रिवर ज्यो आसात त्यो 6 रिवर ज्यो आसात त्यो तुमी रिवोक करच्यो. ह्या हावजाक आतां एसेंब्लीक सुद्दां जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन घालून हाफ एन आवर हेजेर डिस्कशन आमी मागतले. हे डिसिजन आमी आज डिसायड केल्लें आसा. त्याच बरोबर आयज ज्यो स्किमी आसा, जे गोंय राज्यात जे स्किमी आसात त्यो स्किमी सुद्दां जाल्यार ही स्किमी डिले कित्याक जातात. ही स्कीम दिता आसतना लोकांक टायमार कित्याक पावनात. आयज नवी सँक्शन स्टॉप कित्याक जाला हें सगळें आमी जाप सरकाराक विचारतलेच. We demand a public hearing in that nationalization. Let there be public because आज selected आसले. Selected few were called. We demand a public. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. सरकारान मिनावेली 30% निर्गत ड्युटी काडून उडोवची म्हूण गोवा बार्जवाल्यांनी परत मागणी लावन धरल्या. पयलींच मायनिंग धंदो पडला, तातूंत ह्या ड्युटीचो भार सांबाळना म्हूण संघटनेचो अध्यक्ष रेमंड डिसा वास्को मिडिया कडेन उलयलो. बार्जींक बऱ्यो जेटी बांदून खंय सरकारान इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्टेशनाक उर्बा दिवची. पण सध्या सांगचे म्हळ्यार 2012 इट वॉज 54 मिलियन 54.5 मिलियन एक्सपोर्ट केलेलो. त्याच्या नंतर 2016 इट वॉज 2.84 मिलियन and today in 2017 it is 0.68 million. आमकां आयज गरज आहा हो जो एक्सपोर्ट ड्युटी हाय ग्रेडीचे 20% तो लायलो आहा तो आयज गव्हर्मेंटान एक्सपोर्टरां मायन ओनरां हो काडचो. कित्याक जेन्ना मायन ओनरान 30% ड्युटी काडली म्हणटरी बिजनस तांकां स्टार्ट करपाक मेळटलें आनी तेणी तर स्टार्ट केले बिजनस जाल्यार आमी सर्वायव जातले आनी जे इंडस्ट्रीचे कोण डिपेंडंट आहाय तेवूय सगळे लोक सर्वायव जातलो. आयज मायनिंग बंद जालें सगळ्याकूय एफेक्ट जाला. इट इज नॉट ओनली बार्ज ओनर्स. Port today is suffering. Amrapali port is suffering only because we are monocargo. Only iron ore is there. If iron ore is not there, our tonnage has gone down to 160, 84.5 to hardly anything. See, the people of Goa have to help us. Now, if they talk about coal, which is the alternate cargo, normally water plants which are put up in the Amrapali port, they are discharging the coal here. But such cargoes, there is betonite which can come, there is wood chip which can come, but they have been discharged in port. If they have been discharged in barges and taken up the river, and some such development of jetties takes place, and now there is something called Sagarmala, if everybody has heard. Under Sagarmala, the central government can give funds to the state government to develop the jetty. But jetty should be there. Suppose we bring, let us say, what is called containers. Okay, containerized cargo. Now, containerized cargo can go into our barges also. But there is no jetty in Goa, whole Goa, where we can discharge the containers. Where do we discharge? Wood chips is there. Wood chips is not a polluting cargo. Betonite is not a polluting cargo. We are also requested the central government that our barges which are operating in the should be allowed to come on the coast. Now, what has happened is government of India through Digi Shipping has already passed an order that
The whole corridor should be made along the river, along the sea, right from Gujarat to down. What Corridor for the parties, inland parties, and they have extended the inland water limits to from baseline. पेडणे मतदारसंघातल्या 3 पंचायतीचे वेंचणुकाचो निकाल जाहीर जालो. चांदेल, हसापूर, हळण, तळण आणि कासारवडणे तिनूय पंचायतीचे जिकिल्ले पॅनलांनी पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आसगांवकाराक तेंको दिला. मांद्रे मतदारसंघात पालये पंचायतीचे वार्ड 1 प्रशांत नायक जिखलो. पेडण्यात 3 पंचायत वेंचणुकांचो निकाल जाहीर जालो. चांदेल, हसापूर, हळण, तळण आणि कासारवंडे पंचायतीच्यो वेंचणुको बाकीच्या पंचायती बरोबर जायनात, मातशो उसरा जातात. निकाल सकाळी आयलो आणि जिकिल्ली पॅनलां मंत्री बाबू आसगांवकाराक तेंको म्हूण जाहीर करून मेकळी जाली. 4 पावटी मी केल्ली तिका गांवाची जी कामातली प्रामाणिकपणान निश्कटीपणान तेची पावटी म्हणजे पावटी लोकांनी म्हाका निवडून दिलो आणि आमचे जे आणखी 2 उमेदवार आसले आमच्या वॉर्डात गांवांत तेंकां निवडून आमच्या संपूर्ण गांवांतले 3 उमेदवार निवडून दिले की लोकांनी तुमकां आमी केल्ले कार्याची पावटी आसा. आणि त्याच बरोबर अशे आमचे राजकीय नेते बाबू आसगांवकार हेंच्या वांगडा आमी गेली 15 वर्सां काम करीत आसूं. त्यांच्या वांगडा आमी निश्वार्थीपणान प्रामाणिकपणान लोकांची कामां करतो. त्यांचं जो सहकार्य आसा यशात त्यांचा मोठो वाटो आसा. लोकल आमदाराच्या सहकार्यान आम्ही पंच स्थापन करून लोकांची कामां मॅक्सिमम करपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. कासारवंडे पंचायतीत जिकिल्ले उमेदवार अशे करिश्मा वारंग, श्यामसुंदर नाईक, सुवर्णा केणी, पांडुरंग पार्सेकार आणि रमेश पालयेकार. हळण तळण पंचायतीचे जिकिल्ले उमेदवार विशाल नाईक बिनविरोध, दिव्या दयानंद नाईक, उर्मिला उल्हास परब, अश्विनी आनंद परब, रामा बिकारो हरिजन, नारायण तुकाराम राऊळ आणि आंतोनियो रॉड्रिग्स. चांदेल, हसापूर पंचायतीचे जिकिल्ले उमेदवार अशे लक्ष्मी सकाराम नाईक, अच्युत मळीक, रसिका महादेव शेटकर, तुळशीदास वासुदेव गावस आणि संतोष महादेव मळीक. इतले मजगती मांद्रे मतदारसंघातल्या पालये पंचायतीच्या एका प्रभागाची पोटवेंचणूक जाली. वॉर्ड नंबर 1 प्रशांत नाईक जिखलो. प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर. गोंयचे कस्टम्सान सोमारा सकाळी दाबोळी विमानतळार 15 लाखांचो म्हाल धरलो. 11 लाखांचे भांगर, 4.5 लाखांचे केशर आणि सुमार 50,000च्यो फॉरेन सिगरेटी जप्त केल्यात. ओमान एरांतल्यान आयिल्ल्या 2 पॅसेंजरांक अटक केल्या. दोगूय खंय केरळांतले. दोनूय कालची ओमान एअरवेजाची 7:30 काल सांजचे लेट इवनिंग ओमान एअरवेजाची आमी 2 पॅसेंजर दवरल्या तितून एकल्या कडेन गोल्ड मेवला, सिगरेट मेवल्या आनी दुसऱ्या कडेन सॅफ्रन मेवला. स्टार्टेड फ्रॉम दुबय टू ओमान टू लँडिंग इन गोवा. एकट्यान फॉर एग्जाम्पल वॉच बी हाडल्या त्यो वॉचीन भितर वॉच मेकॅनिझम ना, हाली आहा आनी तितून भितर गोल्ड वॉचान. मागीर दुसरे एम्बेजलमेंट आसता ड्रेसांचे, तेची शिवल्ली ज्युवलरी बिवलरी कितें आसता ती गोल्डाचे वायर सगळे. सो दीस इज सम न्यू टॅक्टिक्स दे आर ट्रायिंग एंड युजली दे ट्राय ऑल ओवर द कंट्री इन डिफरंट मोड्स. We had a little doubt about these things, that it was anticipated that it would be coming, and I'm ready. The amount in the first case, एकले passenger total 360 grams gold आणि 3 gold coin आणि 119 cigarette cartons. Saffron दोलते आम्ही 4.3 kilos, 4.8 lakhs. एक ब्रेक.